शिक्षणीक इन्फ्रास्ट्रक्चराच्यो काणयो सांगपी सरकाराक एक सरकारी शाळा दुरुस्त करपाक 4 वर्सां जाली फावना। गांवडोंगरी काणकोणचे सरकारी शाळेचे छप्पर केन्ना कोसळत म्हूण नेम ना। पर्याय नाशिल्ल्यान आवय बापूय भुरग्यांक थंय धाडटात। आमदार मंत्र्याक निवेदनां दिली, शिक्षण खात्याक सांगले, पूण गरिबांची भुरगीं शिकपी हे शाळेचेर नजर घालूंक सरकाराक वेळ ना। एके वटेन लोलया IIT उबारपाच्यो काणयो आनी दुसरे वटेन गांवडोंगरी काणकोणची ही सरकारी शाळा। शाळेचे हे छप्पर केन्ना घो जायत म्हूण नेम ना। फुगिल्ल्यो वण्टी, फुटिल्ले नळे, मोडपाक पाविल्ले पोन्ने वाशे आनी दिग्यो लावन आदार दिल्ली ही शाळा पळयल्यार शिक्षण खातें आनी सरकार दिग्यांचेर चलता म्हूण कळपाक पुरो। मेन छप्पर केन्ना मोडोन पडत म्हूण सांगपाक जायना। आमी 2013 सावन लागले फाटी, म्हाजे पयलीं ज्यो कमिटी आशिल्ल्यो ते लागले फाटी। आतां हांव जेन्ना कमिटीर येयलो तेन्ना आमी परवरी गेले ऑफिसांत। केन्ना 2013 पत्रव्यवहार केलो तुमी? तेजे नंतर कोणी इन्स्पेक्शन केल्लें हांगा येवन? कोणूच येनात, फक्त हेडमास्तर आमगे हें धाड म्हणटात की जाय तें लेटर धाड म्हणटात। हेजे शिवाय आनी कांयच उतर दिनात ते। कितले हें केलें तुमी? कितले लेटर धाडली? वर्सान वर चालूच आसता आमची। कांय रिपेरिंगाक लागून कंपाउंडाक लागून। सरकाराच्यो स्वच्छ भारत आनी दरवाजा बंदाच्यो एडवर्टायजी, मात हे शाळेत टॉयलेट आसा, उदक ना। दरवाजा बंद म्हणपाक असले टॉयलेटीचो आसून उपेग कितें? भुरगे टॉयलेटूच सोडून झुडपांनी विधी करूंक चल्ले। स्वच्छ भारत नितळ गोंय फक्त एडवर्टायजीनीच। टॉयलेट आसा, उदक ना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। परिस्थिती मागीर त्रास जायना भुरग्यांक? हय, भुरगीं मागीर ते भायर जंगल आहा न्हू तितून वचून बसतात, अशें करता। त्रास जाता, थोड्या भुरग्यांक बीन त्रास जाता? हय, सामको हेवी त्रास जाता। आनी कितें प्रॉब्लेम आहा शाळेचे? दुसरें म्हळ्यार लायट सगळें हें जाल्लें आहा, थोडे बेंच बी मोडले आसात। 2013 सावन शाळा सारकी करात म्हूण निवेदनां चल्ल्यात, पूण शिक्षण खात्याक नजर घालूंक वेळ ना। सरकार म्हणटा की आपण शिक्षण एज्युकेशन जे एडवान्स करता म्हणटा। स्कुलाचे जे छप्पर सपोज सारकी ना जाल्यार एज्युकेशन खंय दितले भुरग्यांक, ते मेन आसा। ह्या स्कुलान पळोवपाक गेल्यार गांवडोंगरी फुल्ल जे आतां पंच आनी पेरंट्सान सांगिल्लें आसा, फुल्ल छप्पर जे आसा ते मोडून पडपाची हातून कंडिशनान आसा। सो तातूंत एक चडान चड एमर्जन्सी म्हणून ते हातान घेवचें अशें हांव गव्हर्मेंटाक अपील करता। मोडोन पडपाचें? मोडोन पडपाक नाल्यार भुरग्यांक आमी भुरग्यां मागीर घालूंक करनासले आमी, कित्याक गव्हर्मेंट तशें म्हणटा आमी गव्हर्मेंटान घाता, प्रायवेट घालना आमी। गव्हर्मेंट शाळेन घातले? हय, गव्हर्मेंट शाळेन। कंडिशन पळयलें तुमी? ते वाशे बिशे सगळें पळयलें आमी वाशे कितें पुरा मोडून पडपाक जाले, ते तुकडे जावपाले वाशांचे। आनीक त्या सबंद तुमी रिपेरिंग करपाक जाय पुराय। ह्या स्कुलात भुरग्यांक धाडप म्हळ्यार आवय बापायचो जीव वयर सकयल, मात उपाय ना। भुरग्यांच्या जिवाक कितें बरें वायट जायत जाल्यार मात पालक खंय ओगी रावचे ना। हांवें जाल्यार ठरयलां, हें जर भुरग्यांचेर मोडोन पडलें जायत न्हू, आमी डायरेक्ट हे वाशी घेवन परवरी डायरेक्टराचेर जावं ऑफिसांत हल्लो करतले। इतलें हांवें चिंतलां, म्हाका जैले सुद्दां घातल्या कोता येता अशें हांवें चिंतून दवरलां। प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान बबेश बोरकार। लोकां मदीं शेताविशीं जागृताय जावची, सगळ्यांनी तांच्या मेकळ्या जमनीन भाजी झाडां रोवची म्हूण माजोड्डेच्या मदर ऑफ गॉड चर्ची वतीन तांच्या अर्द्या एकर जमनीन पॅडी क्रॉप रोवपाचो वेगळोच उपक्रम केला। माजोड्डेचे तरणाटे वांटेकार जाल्ले, तांकां मार्गदर्शन करपाक बरोबर तांचे आवय बापूय लेगीत वांटेकार जाल्ले। माजोड्डा चर्चीच्या अर्द्या एकर जमनीत तरणाट्यांनी शेतां रोवपाचो, शेतांक लागपी माकनां चलोवपाचो अणभव घेतलो। ट्रॅक्टर चलोवपाचो दुसरें गेल्या वर्सा स्टार्ट केलें। म्हाका ट्रॅक्टर चलोवपाक बरें दिसता आनी अशें करून शेतां कामाकूय बरें दिसता आनी सदां एवरी इयर करपाक उमेद आशिल्ली आतां, स्पेशली हें इगोर्जें शेत करून आनी तितून बरें जाता, सगळी युनिटी जाता फ्रेंड्सां मदीं। पयल्याच फावटी आमकां ही बरी संदी आमच्या पाद्रीकारान आनी पादकुरान दिल्या शेत रोवपाक। तर आमी माजोड्डेकारां बरेच उमेदीन आसात आमचें शेत रोवपाक। तर आमच्या तरणाटीं तशींच गांवची सगळीं वाडलोलीं तशींच ल्हान व्हड हे हांगा शेत रोवपाक हांगा आयल्यात। तर ही वेगळीच तरेची उमेद आमकां आनी इट्स अ नायस एक्सपिरियन्स हे आमकां मेळ्ळां तें। शेतान मुगे फर्स्ट टायम हो वावर अशें केन्ना देंवना, अशें उदक बी आसता दिसना आनी
अशें रोवपाक सगळे तरणाटे आनी आमची पवईत सभा माजोड्डेची एकठांय येवप म्हळ्यार खरेंच उमेद भोगली आमकां तरणाट्यांकूय, कित्याक तरणाटे येयले काम केलें जायना, बट आमची आवय बापूय बी येयले आमकां हेल्प करपाक. सो हो वावर करपाक बरें उमेद भोगता आनी फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स म्हळ्यार बरें बरो उमेदी आसा वावर. आम पयलेसो दिलो जाल्यार बरें म्हाका दिसता तरणाट्यांक लायक जावपाचो वावर. माजोड्डेच्या चर्चीच्या जमनीर पयलीं मानाय घालून शेत रोयताले, पूण अंदू तरणाट्यांक शेतां रोवपाच्यो 4 गजाली कळच्यो म्हूण वेगळो उपक्रम केलो. माजोड्डेच्या लोकांनी तांच्या मेकळ्या जमनीर भाजी वा बाकीची पिकावळ रोवंक लागचे म्हूण जागृतीक हो उपक्रम. शेत रोवपाक आमी आमच्या हातान घेतला. गेल्या वर्साक जावन आमी रोयता, पूण गेल्या वर्सा आमच्या फिरगोसकारांनी रोवंक ना, पूण आनी दुसऱ्यांनी रोयिल्ले. पूण हे वर्सा आमी सगल्या फिरगोसकारांक उलो मारला आनी हे शेत रोवंक तांकां आमी आमंत्रण दिलां. आमकां एक उर्बेवंत आमचो शेतकार मोगी फादर मारियो सोजा आमचे फिरगोजेंत आयला. आनी भशेन हो शेतांतलो वावर करूंक, भाटां बेसां सांबाळूंक ताचो एक मुखेल हुस्को आनी न्हूच फकत मेशिनां घालून हें काम करूंक आमच्यान जातालें सोंपेपणी, पूण आमकां जाय आमच्या फिरगोसकारांक हो एक अणभव दिवंक. आनी ह्या अणभवा वरवीं तांणी तांची शेतां भाटां जीं आसात आपापलीं तीं तांचेर कामायज करून ती रोवंक आनी भशेन जायतें उत्पन्न फुडाराक ताणें आपल्या शेतांनी करचें, होच आमचो हेतू आनी आवेस. आनी तांकां एक अणभव दिवन ते भशेन फुडाराक ताणें आपलीं शेतां भाटां रोवंक आमी तांकां एके भशेन उत्तेजन दिवंक सोदता. एक संदी आमच्या तरणाट्यांक आनी लोकांक जी माजोड्डे गांवांत जायतीं शेतां आसात ती परत रोवंक लावंक तांणी सोडलेलीं. आनी तशेंच जे कोणा लागीं शेतां नात तांणी आपल्या घरा लागीं जो ल्हान ल्हान कुडके आसात ते तांणी भाजी रोवंक वो स्मॉल हॉर्टिकल्चर एक कॉर्पोरेशन करून तांणी हे भाशेन ह्या जमनीचें उत्पन्न घेवन आपल्याक बरी भलायकी आनी तशेंच आमच्या जिवितान ही काम करून देवान आमकां दिल्या. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मंगळारा साळगांवा एका घराक उजो लागून 2 लाखाचें लुकसाण जाला. फ्रांसीस नोरोनान आल्तारार मेणवाती लायिल्ल्यो. जनेलाक लायिल्लो पड्डो वाऱ्यान मेणवातीक तेंकलो आनी खंय उजो लागलो. फायर ब्रिगेडीन उजो आटोपा हाडलो. घरांत 3 LPG सिलिंडर आशिल्ले. फायर ब्रिगेडीन टायमार भायर काडिल्ल्यान माणसुकी. Room had informed the MAPSA control room at 10:14 that there is a fire at Saligaon. Okay, to the owner, Mr. Francisco Norona. Immediate turnout was done from the MAPSA fire stations, and when we reached the spot, the house, which is a ground plus 2 floor structures, the fire was originated from the ground floor. The witness, the owner, Ms. Francis Norona, informed that they had lighted a candle in the bedroom at the altar. So the fire originated from them. The cause of fire could be there as there were curtains around it. So that caught fire. Okay. And then the loss is about approximately about 2 lakhs. Okay, which included the AC unit, the split AC units, the 3 cupboards, the ceiling fans, the clothes, and some items in the house. We managed to remove about 3 LPG cylinders were there. We removed them. As the smoke was very dense, the boys had to wear the breathing apparatus, and we tackled the fire and brought it under control and extinguished it. We have asked for the details of the loss. घेऊया एक ब्रेक.